आनी प्रत्येक युवा जन भुरगीं 20,000 जायनातलीं भायर भोंवतलीं अशें आसलें आनी त्या वेळार ताणें वापरली सहाय जावन एक मॅजीक त्या मुखान मॅजिका मुखान ताणें बायबल स्वता शिकोवंक सुरू केली. तुमचे मुखारी एक ल्हान मॅजीक हांगासर आसा. जेजू क्रिस्त ती मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो, आज येदोळूच आमी प्रस्तावनांत आयकल्ले प्रमाणे आज मरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हणून कुरवार केल्ले फेस्त आमी आचरण करता. जेजूक आमी आमचो राय म्हणटा आनी मरयेक आमची शारोतीन आमची राणी आमी म्हणटा. कित्याक आवयक आनी पुताक हो मान फावो जालो. सडवणेंचे चरित्रेंत मरयेक जेजूचे आवयक विशेष आनी विशिश्ट स्थान आसा. आनी हे चिताप देवस्तुतीच्या मंडवळींत मरयेळ फेस्ता मुखांतर स्पश्ट जाता. आनी मरयेची जर फेस्तां सडवणीच्या चरित्रेंत मरयेचो पात्र वा काणटात आनी आमी मरयेचे आदर्श घेवन आमची यात्रेक पैन समकोवंक आमकां आदार दितात. आनी हेंच आयच्या वांचलांत आमी आयकलें आनी तशेंच आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवाच्या पुस्तकांत आमी आयकलें. एक शांतीचो कुंवार येतलो आनी तो आमकां नितीच्या सताच्या वाटेन चलयतलो आनी आमकां अर्येक लागीं बाचावेची वाट तो दाखयतलो. देखून शांतीचो कुंवार म्हळें शांती हाडटो येतलो. मोगाळ भावा आनी भयणी, आमी अर्येकलीं त्याच देवाची भुरगीं आनी मरयेक देवाच्या पुताक ह्या संवसारी येवंक कारणकर्त जाल्ली आनी तिचे मुखांतर सडवणदार ह्या संवसारी आयलो आनी मरे एक श्रेश्ठ व्यक्ती जावन ह्या संवसारी आमकां दिसून येता. आमी पळयता आदल्या तेस्तमेंतांत म्हणजे पोरण्या तेस्तमेंतांत पोरण्या सल्ल्यांत थंयसर येवं पळयता आमी. आनी तिणें सर्पार येवन नादलें आनी तिणें फळ केलें आनी पाताक ह्या संवसारी आयलें. एक सर्पाच्या रुपार सैतान थंयसर स्त्रियेक नाडटा आनी सगळ्या मनशाक पातकाक कारण जाता. आनी आमी साबार मरयेच्यो इमाज्यो पळयल्यात आसूं पुरो आनी तातूंत मरयेन थोड्या इमाजीन आमी पळयता मरयेच्या पांयां तळा सोरोप आसा आनी तो मरयेन गुड्डोवन धरला, चिंसून धरला. तशेंच आमी आमचें जिवीत आमचें कुटुंब मरयेच्या हाती समर्पण दिता आसतना ह्या संवसार येवची सर तेन्ना दिसांवां बलोवन येवं आनी सर वायट आमचे तान पयस करूंक मरी आमकां रक्षण दिता आनी ती त्या सर्पाक कशी चिंसून धरला तशेंच आमच्या जिवितांत ती सर्वय काळी आमकां सोमेसांक ती बाचावी दिता आनी सुटका दिता. वय मोगाळ भावा आनी भयणी, आमी देवाचें उतर समजून घेवंक साबार वाटो आसात आनी एक वाट जावन आसा मरी माय देवाची कुशी सगळी जाणा जाता आनी आमकां सोमेसांक बाचावीची वाटेन चलयता. आनी दुसऱ्यान आमी पळयता साबार सांत भक्त आसात आमकां देवाची उतर आमी समजून घेवंक आनी सांगत आस त्या मारिफात तांणी जेजूची खरी वाट धरून तांणी क्रिस्ताची वळख दिली आनी तांचे पैकी एक नांव हांव उल्लेख करता सांत जुआंव बॉस्को वा डॉन बॉस्को आमी म्हणटा. आनी ताणें सगळ्या त्या ताणें आसल्या इगर्जेंत लोक आनी प्रत्येक युवा जन भुरगीं 20,000 जायनातलीं भायर भोंवतलीं अशें आसलें आनी त्या वेळार ताणें वापरली सहाय जावन एक मॅजीक आनी मॅजिका मुखांतर ताणें युवा जनांक इगर्जेक येवंक हाडूंक आनी तांणी संपूर्ण रितीन थंयसर बऱ्या रितीन भगेवंतपणान आनी भावार्थान वांटो घेवंक आदार जालें. कित्याक ताचे मुखान ताणें आकर्शीत केलें तांकां आनी त्या मुखान मॅजिका मुखान ताणें बायबल स्वता शिकोवंक सुरू केली. तुमचे मुखारी एक ल्हान मॅजीक हांगासर आसा आनी देवाचें उतर आमी कशें समजून घेवत. देव आमकां रस्त आसतना आमी दिसूं संवसारांत वेगवेगळी तरांची मोटवी आसूं पुरो लांब आसूं पुरो हांवें हायटान उलोवचें न्ही मगार आमच्या जियोवच्या रितीन ती आसूं पुरो समाजीन आमी एक एक रितीन आमी आसा रंगान जावं पुरो सोबायेन जावं पुरो
सवयेन जावं पुरो आनी आमच्या करण्यांनी जावं पुरो आमी जिवच्या रितीन जावं पुरो आमी उलोवच्या उलोवण्यान जावं पुरो आमी तफावत आसा एक दुसऱ्या सकाळी नात हांगा आसले बरी पूण जेतना जर मोरी आमकां सांगात दिता मोरयेच्या मुखांत आमी एक जावंक आशेता देव आमकां अरियेकला की ताच्या भुरग्यांक सांबाळटा आनी आमकां एकवटीत करता आनी हे सर्वांक आमकां देव आमकां ताच्या गोपान घेता आनी आमकां अरियेकला की तो ताच्या कुशे प्रमाणे जियोंक आनी ताच्या रितीन आमी आदरत आसतना आमकां सुमेसांक तो ताचीच भुरगीं करून घेता आनी सगळ्यांक आमकां एकच करता तो आनी मोरी आमकां आज एक वर्ती देख जावन आसा कित्याक आमी जेन्ना देवाची कुशी करूंक आमी आशेता ताच्या वाटेन चलता आमकां सुमेसांक तो त्याच रितीन चलयता देखून मोगाळ भाव आनी भयणी आयच्या वांजेलांत की आमकां सांगलां मोरयेन देवाची कुशी आपणाची करून घेतली आनी तिने सई म्हणले कबलात दिली ती सवाल करता हे घडचें कशें हांव आजून हांवूंक पर पूण दूत म्हणटा गाब्रिएल दूत म्हणटा देवान हें निर्मिल्लें देखून हांव पवित्रत्व तुजेर येतलो आनी सावळी घालतलो आनी तुजे तावन जल्मोवचो भुरगो ताका तूं जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय आनी ती म्हणटा हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं वय मोगाळ भाव आनी भयणी आज आमच्या जिवितांत ती आमी म्हणूंक सक जाय देवा तुजी कुशी म्हजे थंय जावं तुजी कुशी म्हजे थंय जावं आमी आज आमी जर निजा देवाक आमी म्हणटा ताच्या वाट्याने आमी चलता आमकां साबार जाण आसात आमकां ताची जी लागीं हाडूंक आनी प्रत्येक आज आमी आमची राणी जावन आमी मान करता मोरी मागीर आमकां वर्ती देख जावन आसा देवाची कुशी पाळूंक मोरयेन खंयसरी नेगरपण केल्लें ना मोरयेन खंयसरी आमकां विरोधपण दाखयल्लें ना वा देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालच्यांत ती सुकोवन पडली ना सगळें तिणें देवाच्या कुशे प्रमाणे केलें तिणें सडीत उलयलें आमकां पवित्र पुस्तकांत खंयच आमकां पळोवंक मेळना जावं पुरो देवतान बरी खबर आडना आयल्या वेळार ती उलयल्ली दुसरें पूत सुकोवन देवाळांत सुकोवन गेल्ल्या वेळार ती उलयली पुता अशें कित्याक केलें आज आमी आमच्या कुटुंबाची राणी आमी आज आमी आमच्या भुरग्यांक ह्या देखीन आमी चलय जाय आनी तेन्ना आमी अरियेकली त्या मोरयेच्या मताकाल आमी त्या सारक्या वाटेन आमी चलता आनी आमी जियेता तर मोगाळ भाव आनी भयणी आज हें फेस्त आचरण करतना आनी प्रत्येक रितीन आज नवें असो दीस हांगासर आमी आचरण करता आसतना आमी देवाची कुशी आमी जाणा जावया साबार रितीचे विनवण्यो आमी हाडून येता आनी ह्या मुखांत आमी देवाची कुशेंत आमी खालतीमान घालूंक आमकां आदार जाता आमी केदींच आमच्या उतरांनी जावन करण्यांनी जावन दी देवाक अविरोध वेचे न्ही कित्याक देवा तावन आमी अविरोध वचून आमी कितेंच करूंक आमी शकना परण्या सोल्ल्यांत आमी जायते कडेन आमी पळयता देवा तांव क्रोधी जाल्लो लोक परत देवा ती आयिल्ल्या वेळार संतोश दुस्काय भरता पूण पयस गेल्ल्या वेळार अन्य देवाची पुजा केल्ल्या वेळार आपणाकच रिस्केन घालतात आनी साबार जण आपूण देवाच्या हजरेत हांव तूं थंयसर सुकोवन घेतात बगार खंयसर देवाचें हजरपण आसा खंयसर आमी भक्तींची येता खंयसर एकवट आसा माया मोग आसा आमी सर्व एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जियोंक शकता आनी तर देव आमकां सुमेसांक ताच्या कृपेंत आनी ताच्या बळान आमकां जैथान आमकां जियोंक आदार दिवं देखून आमच्या जिवितांत आमी आनी देव आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी देवाच्या हजरपणांत आसा ताच्या नांवान आमी कितें सांगता आसा एकवटीत आसा आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी जावं तो पवित्र स्नानाचो संस्कार आमी घेता आनी विविध संस्कारा मुखांत आमी एकवटीत जाता आनी ह्या एकवटपणांत आमी तीर रावनासतना आमी एकवटपणांत आमी सांगतपणांत जियेनासतना जावं पुरो कुटुंबांत जावं पुरो घोव बायलां मदें भुरगीं आनी आवय बापूय मदें आनी जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत बाबा मदें हे सगळें सांगतपण नासल्यार आमच्या जिवितांत आनी आमी देवा थंय सोडून वचूंक आमकां एक अडकळ एक थंयसर एक गांठ पडटा म्हणजे एक अडकळ आसा बांद आसा वचोंक जायना आमकां आनी मरी आज आमकां परत आपोवन दिता आमी ताचे थंय सोडून येसय देवाची कुशी आमी जाणा जाय जशें तिणें निमाणे पर्यंत क्रिस्ताक आपणाचो पूत
कुर्से मरण सोंसता पर्यंत तिने देवाची कुशी जाणा जावन खालती मानगली आणि उपरांत ताच्या परगट दिसा वेळार ती उत्तम साक्षी जाता, ताची शिस्त जाता, ताचो पाटलाव करता आणि निमाण्या पर्यांनी आपल्या पुताक पूत म्हणूनय बघा देवाचो पूत म्हणून ती खालती मान घालून ची येता. तशी आमी ची येत आसतना मगाळ भावा आनी भयणी आमच्या जिवितांत येवची सर तेंते समा बोलोवन येवं आमकां ते पयस करून आमी देवा थंय लागीं सरूंक सर वायट आतावन आमी अलग रावूंक आनी आमच्या जिवितांतलें वायट आमी दुस्पटावंक आमकां देव फावो करता आनी आमी सर्व एक देवा थंय चिटकून रावंक आमकां आदार जाता आनी आमचे थंयलें वायट मरयेच्या ससायेन आमी सर्व पयस करूंक आमी शकता. देखून मरी माई फकत आमची कुटुंबाची राणी मात्र आमी मान करसूं न्ही मगर आमकां सर्गा वचूंक वाट जावन आसा मरी माय. देखून मरी आमकां सर्गी वाट दाखयता, दैवीक सकत आमकां जना जावंक करपा दिता आनी आमकां समेस्तांक ताच्या मतांत जियोंक आमकां आदार दिता. दिस मरी माय आमची कुटुंबां राखून व्हरून दी आनी जेजू आमकां सदांच लागीं हाडून दी आनी आमची कुटुंबां बागेवंत कुटुंबां बरी पवित्र सांबाळून दी. ताच्या हजरपणा वरवीं मरी आनी जुजेची कुटुंब पवित्र जालें तशें आमची कुटुंबां त्या सर्गीच्या राणयेच्या ससायेन आमची कुटुंबां जेजूच्या हजरपणांत बागेवंत जावन दीत आनी कृपेन बरोवन दीत. तेन्ना हांवें सुरवेर सांगलें आमी कशीं आसूंक पुरो, आमी कशीं कितलेंय पळोवंक कशीं आसूंक पुरो जावं पुरो आमच्या पातका वरवीं आमच्या मेळपणा वरवीं आनी आमच्या वायट संगती वरवीं. आज मनीस तो क्षण बरो जाय म्हणून देवाचो मरयेचो आदार सांडून सपारपटी हें तें दावचीं आसा. मरी आमकां आज फाटी हाडटा आनी आपल्या पुताची वळख दिता. देखून आमच्या जिवितांत आमी कशें आसाव म्हणलें आमी चिंतून करपाच्या बदलाक देवाची कुशी कितें जावंक आमी जाणा जावन गेल्यार मगाळ भावा आनी भयणी हे जिवीत आमचे सगळे बदलता आनी आमी सर्व ताच्या मोगांत आमी जियोंक शकता आनी ह्या सोबीत रितीन सबयले बरी आमचें जिवीत सबून आमी ताका आमी कल्ती मान घालून जियोंक आमी शकता. तर आज आमी देवाची कृपा आमी मागया आनी ताच्या ससायक आमी ओपसून दिवया. तर मोगाळ भावा आनी भयणी कोंबयेचीं पिलां धाकटीं पिलां म्हणल्यार त्या एका काणयेंत सांत थॉमस विल्लानोवा तो अशें म्हणटा, कोंबयेचीं धाकटीं पिलां मळबावयल्यान गोन उबोन आयिल्लीं म्हणटना कोंबयेच्या पाकाट्या भितर लिपोवन तशेंच आसरो घेतात आनी थंयच संरक्षण घेतात. तशेंच देवसार आमकां दसूंक आनी नाडूंक येता आसतना आमी मरये मायेच्या मंता भितर लिपो जाय म्हणटा. तर आमी अर्येकल्यांनी कशें आमचें संरक्षण आमी सोदून काडी जाय, खंय सर्व आमी सोदून काडी जाय आनी तेन्ना आमकां ती दैवीक सकत जाणा जाता. आनी तो अशें मागणें करता, हे मरये तूं आमची राणी आनी माय, आमकां तूं राख. देवा उपरांत तुजे शिवाय आमकां दुसरो आसरो ना. तूं आमची राणी आनी माय, तूं आमचो बरवसो आनी राखणो. आमी सर्व पातयेन तुजे थंय आमचे दोळे उबारता अशें म्हणून तो सांत मरयेक लागीं विनंती करता आनी मागणें करता. आज आमचें हेंच मागणें जावं दी. मरी माये सर्व आकांतांत सर्व काळी कश्टा दुखांत नश्टांक आमी सांपडल्या वेळार आमकां तूं पाव आनी तुज्या पुता थंय आमकां समेस्तां एकवटय आनी आमी समेस्तां थंयसर सदांच शबीत आनी सोबीत उराशें आमचो आत्मो पातकांत वाटय आनी आमकां समेस्तांक सर्गी राजा करून पावय. आमी सर्व आमच्या माते मरयेंतय आमचो आमी बरवस दवरुया आनी देवा थंय आमचो विश्वास दवरून जियेवया आनी आमी सर्व भगिनपणाची वाट धरया आनी मरयेची ससाय मागया. आमेन.